वेलिंग करा तो घेता ना 2 मिनिटं झाले मग 2 मिनिटं येलो रिपोर्ट करणार आहे कोण बसा बसा बस 1 मिनिट राहा मला गडबड कोणाक ती काश्मीरी काश्मीरी मला वालो राहतो मेळावली सकाळच्यान सांजमेर आमच्या वांगडा ते अरे बाबा आमच्या दिवस इव्हेंट आम्हाला सांगणार नाही तुमच्या खातर कितले दीस मेरेन आतां चलतलो प्रोटेस्ट तुमचो? वो 4 तारखेक सुरू जाल्लो आसा आमचो धरणे आंदोलन. आज 9 तारीख आज 6वो दीस हो धरणे आंदोलन चालू आसा. 21 तारीख पर्यंत धरणे आंदोलन चालू आसतलें. सोमारच्यान 11 तारखेच्यान सकाळ सांज 10 ते 5 मेरेन फूल डे चालू आसतलो आनी 22 तारखेच्यान आमरण उपोशण सुरू जातलें. स्वातंत्र्य सैनीक आनी ताच्याच बरोबर जवळ जवळ 7-8 भुरगीं सुरवातेक बसतलीं उपोशणाक आनी ती 22 तारखेच्यान उपोशणाक सुरुवात जातली. तुमकां आतां कोणे अप्रोच बीन केला फ्रॉम गव्हर्नमेंट सायडी? कोणे अप्रोच केला तुमकां? आमकां अप्रोच म्हणटा तसो कांयच केल्लो ना, पण 19 डिसेंबराच्या आदी आमी मुखेलमंत्र्या कडेन अपॉइंटमेंटा खातीर मागलेले. ताच्या नंतर जायते फावटी फोनूय केलो, पण फायनली काल जेन्ना पेपरार येयले पळय तेन्ना आमी फोन मारलो आनी विचारले चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट जाला की आमचो अपॉइंटमेंट दिल्लो आसा काय ना. ताणें सांगलें अपॉइंटमेंट दिवना म्हणून. सो फायनली ताच्या नंतर परत तांच्यांनी दुसरो नंबर दिलो आमकां. आमी थंय अप्रोच जाले रिसेप्शनाक. तेंच्यांनी आतां 11 तारखेचो सोमाराचो आमकां सांजचे 4:30 वरांचेर अपॉइंटमेंट दिला मुखेलमंत्र्यान. महालक्ष्मी आमच्या सीएमाच्या ऑफिशियल रेजिडेन्साचेर अपॉइंटमेंट दिल्लो आसा. सो थंय जे डिस्कशन जातलें तेजेर तुमचो फुडलो प्रोटेस्ट कंटिन्यू उरतलो? हय कंटिन्यू. आमचो प्रोटेस्ट कंटिन्यू उरतलोच, पण तेणें आपयला ती फक्त चर्चा खातीर. कारण निवेदनां जी दिल्या ताचेर विचार जाला ना निर्णय हे कळपाक जाय आमकां. कारण निर्णय घेताना तातूंत खुबश्यो गजाली आसा, बारीक गजाली आसात. त्या गोष्टीचेर विचार जातलो जाल्यार ताणें मुखेलमंत्र्याच्या बरोबर अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, पर्सनल डिपार्टमेंट ह्या प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो मुखेली आसचो लागतलो. कारण ते निर्णय घेतलो जाल्यार तांचे तितलेच गरजेचे आसा. आनी जीपीएससी सुद्दां ताजेवूय इन्वॉल्वमेंट आसपाक जाय ताचे बरोबर. फाटी तुमी एक इशू वयर काडलेलो की कोणाच्या नांवाचेर दुसऱ्याकूच नोकरी. बरोबर. ते इशूचे कितें जालें मागीर फुडें? तांच्यांनी कांयच अजून तरी कांय घेतलेलें ना, ताचेर डिसिजन घेवना, एक्शन घेवना. जीपीएससीन जायते फ्रिडम फायटराचे जे पोस्ट आसा ते जनरल कॅटेगरीक दिल्ले आसा. तशेंच हांगा 4-5 कॅन्डिडेट आसा. निलिमा वळवयकर आसा, सुरेखा आसा, बांदोडकर आसा, अशे खूब जाणां आसा. तांचे पोस्ट दुसऱ्यांकूच दिल्ले आसा. तांचेर सरकारान कांयच निर्णय हे डिसिजन म्हणटा ते कांय घेतले ना, एक्शन कांयच घेतलेली ना. तुम्ही कोर्टान बीन गेल्ले तो इशू घेवन? आमी कोर्टान वचना. कारण कित्याक जाणा, जेन्ना सरकारान हे डिक्लेअर केल्ल्यो जॉब्स म्हणटा ते सरकारान 96 डिक्लेअर केल्ले फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यां खातीर. सो ताणें ही एक्शन घेवपाची. कोर्टाक गेले जाल्यार फाल्यां हे मॅटर सबज्युडायज उरतले. मागीर सरकार म्हणटलो ना तुमी हेका गेल्या न्ही कोर्टाक, आतां थंय पळोवन घेयात. हे सरकारान सॉल्व करप. कारण सरकारान हो बॅकलॉग क्रिएट केला. होम डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट जे म्हणटात, पर्सनल डिपार्टमेंट, हे जे डिपार्टमेंट आसा सरकाराच्या अंडर येता. ताणें हे एक्शन घेवपाची आनी ताणें हातूंत लक्ष घालून हेतून पळोवपाचें.